19 डिसेंबराक गोय टॅक्सी ॲप लॉन्च करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन दिली। आधुनिक काळात सगळे तंत्रगिन्यानाचेर चलता, देखून सगळ्या टॅक्सीकारांनी ह्या ॲपांत वांटेकार जावचे असो उलो ह्या वेळार मंत्री मोविनान मारलो। मजगती कितेंय जावं आमी टॅक्सी ॲपांत वांटेकार जावचे नात अशी अखिल गोय टॅक्सी संघटनेचो मुखेली चेतन कामत सांगता। फोटा मायल्स आनी टॅक्सी मिटरा उपरांत टॅक्सी ॲप हो तिसरो घोटाळो जातलो असो भंय तांच्यांनी उक्तायला। As you know, we are going to promote our own app. GEL is going to be the aggregator, Goa Taxi Mode, and the tourism department, led by our tourism minister, Honorable Ron Counteji and me, we have decided to launch this taxi app on 19th of December. And the owners who are going to run this app basically are going to be the taxi people themselves. We will ask all the 7 associations which to my knowledge are there in entire Goa to join this taxi app. They will be members of that and it will be in their hand, and it will not only be running your own app, it will be also with certain welfare schemes which we will explain in detail after the cabinet meeting. It takes in due course. A digital world, today's times, it is a digital world. We can't be far away from the technology. We need to do this. I think that is something of the past. They have to come and they will come. यांच्यानी फोटा मायल्स म्हणून पहिले इंट्रोड्यूस केले। फोटा मायल्स यांचो एक असलो तो ट्रायल बेजीस चलोवपाच्यो गाडयो तो चलोंक ना। सेकंड तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केलो मिटर, जो टॅक्सीकारांक नाका आसलो लादयलो घातलो टॅक्सीकारांनी। जर तर मिटर घालपाचो आसलो, जर तर ॲप करपाचें आसले जाल्यार मिटर कित्याक घातलो? हांव ह्याच मिनिस्टरा कडेन मागता, जर तुमी ॲप करपाक आसा जाल्यार तो मिटराचो पयसो आसा पळय तो सगळ्यांचो रिटर्न करचो, परत दिवचो। तुमकां जर पयलींच खबर आसलें तुमी ॲप करतले म्हणून मिटर आनी कित्याक केलें? म्हाका तरी अशें दिसता, म्हाका स्वताक आनी म्हाज्या ज्या मेंबराक जे आमी सदांच सांगून गेल्या हे तिसरे स्कॅम जातले। पयले स्कॅम केले तेंच्यांनी फोटा मायल्साचेर, दुसरो स्कॅम केलो तेंच्यांनी मिटराचेर, आतां हो खंय तरी तिसरो स्कॅम की जो ॲप ह्यान पयलीं आमी इंट्रोड्यूस केल्यार आमी वचूंक ना, ह्यान फुडें हेका आमी वयचें ना। आमी एक टायम रावात, पूण ॲपाक हे जॉयंट पयलीं पासून जावना, लास्ट 3.5 years जाले आमी आसा। मिटर आमी घातलो कित्याक कंपल्सरी केलें, गाडी पासींग करना जाल्यार ह्या ॲपाक आमी कशेंच वचपाक ना। कितले हेंच्यांनी आमचेर हाडू, बट एकूच मागता हॉनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन, तो शिकलेलो मनीस, ताका सगळें खबर आसा, प्रत्यक्षान तो वळखता, हेचेर स्टडी करची सर। तुमचे कडेन एक कळकळीची विनंती आसा।